आमदार कार्लुसाचो होच तो व्हिडिओ जाचे वयल्यान आयज विधानसभेत कार्लुस आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतामदी बरेच पेटले। ह्या व्हिडिओत कार्लुसान कितें म्हणिल्ले ते ऐकात। ऑफिशियल लँड ग्रॅब हांव कित्याक म्हणटा हें ऑफिशियल लँड ग्रॅब। आतां हें घरां बंद आहात ते घरां लॉक आहात ते तुमगे आतां तलाटी येतलो पळोवपाक गांवान वयतलो तो पळोवपाक खंयचे लॉक आहात ते तो मागीर रिपोर्ट काडटलो। रिपोर्ट काडल्यार तूं गुन्यांवदार असो कित्याक मागीर तुवें धांवपा जाय दाखोवपा तें म्हजें घर आनी हें सगळें तूं पेपर हाडूं जाय दाखोवपा जाय तें घर ना म्हण लॉक ना म्हण आनी मागीर तुगे तूं केस रिवर्सान चलयतलो घर तूं पयलीं भायर आसतलो तुका हांवें म्हणलोलें हें ऑफिशियल लँड ग्रॅब आनी लास्ट कितें करतले तेंगे ताब्यांत घेतले। आमदार निलेश काब्रालान कार्लुसाच्या गोंयकारांच्या घरा संदर्भातल्या व्हिडिओचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। नो मॅन्स लँड कायद्याचो कार्लुसान चुकीचो अर्थ काढलो म्हणून महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान काब्रालाक जाप दिली। कार्लुसान हे लक्षवेधी सुचोवणे हरकत घेत आपूण व्हिडिओन जे कितें उलयलां ते खरेंच आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले। आपूण चुकीचो आशिल्लो जाल्यार त्या वेळार तुमी ओगी कित्याक रावले काय म्हणून कार्लुसाचो काब्राल आनी मुख्यमंत्र्याक प्रस्न। इतल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तिडकीन उठलो आनी कार्लुसाचेर चळवलो। कार्लुस कायद्याचो आधार घेवन कितें उलोवंक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्याचो युक्तिवाद। कितल्या गोंयकारांची घरां सरकारान ताब्यात घेतल्यात काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान कार्लुसाक विचारले। जायत्या जाणांनी लोकांच्यो जमनी विकून खाल्ल्यो जाल्यार तुमकां उपकारता पूण ही घरां आनी जमनी वांटोवपाक बिल हाडले जाल्यार तुमकां त्रास जाता म्हणून मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयले। Representing the provisions of the Goa State Fortune Bona Vasanta Act 2024, whose principles are embedded in the Constitution of India, especially with Article 296. The bill seeks to protect land of Goan, especially those lying vacant and abandoned and are at risk from illegal encroachments, fraudulently transfers and land grabs. The steps the government will take to clarify and counter the false propaganda of the Act. You answer, I'll speak or you'll answer and then I'll speak. I'll answer. Speaker sir, the calling attention motion draws attention to the misleading and fear-inducing social media campaign by Honorable MLA Mr. Carlos Alvaro Naron Ferreira against the Goa SG Ferreira. For Future and Bona Vicenta Act 2024. Through a recent video post, the MLA has misrepresented the law by terming it as a means of land grabbing by the government. आम्ही निव्वळ आसा आमचे इंटेंशन क्लियर आसा आणि दिस इज नॉट अ बिल डिस्कशन। आम्ही ह्याच्या कॉलिंग अटेंशन हाडला सरकाराच्या बिलाच्या नावाच्या सकयल सरकाराची बदनामी आम्ही खपून घेवचे ना। ताका जर चॅलेंज करपाचे आसत जाल्यार लेट हिम चॅलेंज द बिल इन द कोर्ट। माझ्या सरळ आसा You cannot cut short the discussion after you make allegations. This is completely wrong. This is completely wrong. I have the right to reply. Why can't he reply? Why can I not reply? You say what you want after that. Why should the chief minister be wanting? Why getting scared? I inshallah abandoned property मुला किती आजपासून answer ना. You answer this, I will sit down. What is abandoned property? The Act has no definition. There is nothing which is what is abandoned property. How do you just keep on making statements? ज्याचेर कोणीच क्लेम करूंक ना ती नो मॅन लँड म्हणजे अबंडन्ड प्रॉपर्टी। स्पीकर सर हे झाले सुद्धा असत जाल्यार 10 महिन्याचो 10 वर्साचो पिरियड दवरल्या ना इवन इज शोविंग यू शो मी इन द एक्ट। स्पीकर सर हांका लोकांनी प्रॉपर्टी घाल्ल्यार जाता ह्यो ज्यो इतक्यो केसीस जाल्या त्यो जाल्यार जाता आणि सरकारान बिल हाडी जाल्यार सरकार प्रॉपर्टी खावपाक सुद्दां जाता स्पीकर सर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।